आयच्यान सेकंड फेज पे पार्किंग सुरू जाल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट हे पे पार्किंग सुरू आयच्यान जाल्या उपरांत जवळ जवळ 80% पणजे एरिया जी सिटी एरिया जी म्हणजे पणजेंतली मेन हें आसा पळय ती 80% कवर जाल्या. EDC पाटो प्लाझा, मागीर MG रोड, ज्यो आनी थोड्यो त्यो फ्रॉम आयनॉक्स टू हांगासर गीता बेकरी, म्हणजे सगळे चडशे ह्या हितून कवर जाला. आज आनी मार्केट एरिया, मार्केट अंडरग्रावंड आमचे पे पार्क आमचे असले पळय ते आमी अंडर हांगा हें केलां टेंडर. म्हणटकीर तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान एक कोण मंथली जर पास काडटा हरशीं तुका आमचे 20 रुपया पर अवर आसा, एवरी एक्स्ट्रा अवर 15 रुपया आसा. समज दिसभर जर गाडी ताका कोणाक दवरतलो जाल्यार ताका एज पर ते कॅल्क्युलेशना प्रमाणे खुबशे पयशे जाता. तेणें आतां एक मंथली पास जर तो कोणी घेतलो जाल्यार ताका 1000 तेणें हें केलां, 1000. म्हणजे 1000 म्हणजे दिसाक व्हडलें कांय न्ही, 30 म्हणजे ते 30 रुपया बी तुका अशें एक पडले फूल डे. आनी टू व्हिलराक तेणें 175 रुपीज केला मंथली. म्हणजे म्हयन्याक जर तूं जर टू व्हिलराचो पास घेतलो 175 रुपया. ह्या हितून तुका पयलीं कितें आसलें, EDC पाट्यार तुका पार्क केल्या उपरांत ताका दुसरे कडेन पार्क करतलो जाल्यार सिटीन आयल्या उपरांत ताका पयशे भरचे पडटाले दुसरे कडेन पे पार्किंगेचे. आतां अशें जाला की तूं EDCन सुद्दां तुवें जर पयशे थंय भरले जाल्यार तुका पणजे सिटीन खंय पार्क कर आनी एक्स्ट्रा पयशे दिवपाची गरज ना. एकूच कॉन्ट्रॅक्टर जाल्या उपरांत हो एक बेनिफीट जाला. समज तूं पणजेन पार्क केलें आनी तुका EDCन वचूंक जाय जाल्यार EDC तुका आनी एक्स्ट्रा चार्ज दिवपाची गरज ना. म्हणजे तुवें त्या हितून एका वराच्या भितर समज एक वराचो काडला त्या एक वराच्या टायमा भितर तुवें पणजेन खंय भोंवन खंय तुवें व्हेकल तुवें पार्क करूं येता त्या पेमेंटाचेर. लोकांक हांव अपील करता, जे कोण रेगुलर व्हेकल घेवन येवपी आसा तेंच्यांनी मंथली पास घेवन हो बेनिफीट घेवचो. आनी पार्किंगेक शिस्त लागपाक जाय. आमी म्हणटा सदांच की बेशिस्त जाल्यार तुवें पयलां आसतलें रातचे आमी आतां जवळ जवळ 10 दीस जाले आमी जे कॅसिनो खातीर जे व्हेकल्स लोक फुटपाथीर पार्क करताले, नो पार्किंग एरिये खंय पार्क करताले, ते कितकीशीच शिस्त लागलेली आसा. तुमी रातचे ग्रावंड मारल्यार पळोवं येता डावन द रोड पोस्ट ऑफीस टू ओल्ड सेक्रेटरीएट फाटल्यान मामाय कामत पर्यंत जे मामाय कामते दारान थंय 3-3, 4-4 लेनींनी पार्किंग जातालें. ते जर तुमी आज रातचे वचून सुद्दां आतां पळयत न्ही जाल्यार तुमकां कळटलें की कितकी शिस्त लागल्या ती. अशी लोकां कडल्यान हांव मागणी करता की प्रत्येकानी आपले व्हेकल सारके वेवस्थीत पार्किंग एरियेन पार्क करचे. नो पार्किंग आमची आतां टोविंगाचो एक 2 दिसांनी आमचो टेंडर जावपाचो आसा. टोईंग म्हणल्यार तोय 24 वरां आसतलो. क्लॅम्पिंग ऑफ व्हेकल्स आनी टोईंग ऑफ व्हेकल. जे कोण नो पार्किंग लायता जावं थंय लायता ताका पावर आमी म्हणजे उबारपाक व्हेकल पुलीस आसतली, त्या पुलिसा बरोबर ते व्हेकल उबारून व्हरतले. म्हणजे हळू आमकां एक पणजेन एक शिस्त हाडपाची आसा. आनी ही शिस्त लोकांच्या हातीनूच आसा. आमकां फायन मारपाक जावं पयशे घेवपाक तेंचे कडल्यान आमकां उमेद ना. लोक जर सारके रावत, जर लोकांक जर सारके जर तेंच्यांनी शिस्त हाडली जाल्यार तेंकाय बरें आनी जे कोण लोक पणजे सिटीन येतात तेंकाय बरें. लोकां कडेन हांव मागतां की आमकां कॉपरेट करचें. आनी जे आज पे पार्किंग सेकंड फेज जाल्या, आज जर तेणें जर एक तो एमावंट हें केला 1000 मंथली आनी 175 रुपीज फॉर टू व्हिलर हेजी बेनिफीट घेवचो. सेकंड फेज EDC पाटो प्लाझा, MG रोड, मागीर मार्केट एरिया सगळी सरावंडींग फूल मार्केट, मागीर आयनॉक्स टू गीता बेकरी, हे मेन सगळे सेकंड फेजीन कवर जाला. CCPन तेणें टेंडर घेतला 3 कोटी 5 वर्सांक. म्हणजे तेणें आतां 4.5 लाख आनी जवळ जवळ 9,70,000 कितें पर मंथ तेणें आमकां दिवंक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट संवत सुवारकर एंड एसोसिएट्स म्हणून ताका मेळ्ळा. म्हणजे वर्साक जवळ जवळ 1 कोटी आनी कितें 1 कोटी 20 लाख अशें कितें तरी आमकां वर्साक आमकां इनकम येतलें. पयलींचो आनी दोनी कंबायन धरून आतां. पयलींचे ताणें आमकां म्हयन्याक 4.5 लाख भरूंक जाय. ते रेगुलर तो भरता. आयच्या डेटीन पर्यंत तो टायम टू टायम आमकां तेजें पेमेंट आमकां येता. आतां हो आयच्यान हेजो आमकां 5 लाख आनी कितें तरी जाता. 5 लाख अशें 20,000 अशें कितें तरी आसा तें. टोटल 9 लाख 9.5 लाखाच्या वयर आमकां मंथली येतलो. म्हणजे वर्साक 1 कोटीच्या वयर आमकां रेवन्यू आमकां मेळटलो. पयलीं जे टेंडर जातालें पळय तें जवळ जवळ
30 लाख आमकां डिफॉल्टर आसा तो फाटलो कोण आसा तेजे आमी केस घातल्या आनी टेंडराक गॅरंटी अशी व्हडली नासली. आतां आमी तेजे कडल्यान सारकी सेक्युरिटी डिपॉझीट म्हणून ताणें ह्या टेंडराक जवळ जवळ 80 लाख दिल्या आनी फाटल्या एका ताणें 1 कोटी आनी 10 लाख अशें कितें तरी ताणें सेक्युरिटी डिपॉझीट म्हणजे आमचे जवळ जवळ तेजे 1 कोटी 91 लाख आमकां तेजी सेक्युरिटी डिपॉझीट आसा. म्हणजे आमकां कसलीच भिवपाची गरज ना. आमी सारके फुल्ली सेक्युर्ड कशें आसा.